भाजपाचे 3 खासदार बिरेस्तारा उपोषणाक बशिल्ले ही एक मजाच कशी। स्वताचे सरकार असताना ते उपोषणाक बसून आपल्या सरकाराचीच लज घालयता। आपल्याच सरकाराचे अपेस जनतेमुखार हाडटा म्हण महिला काँग्रेसीची अध्यक्षा प्रतिमा कुतीनन टिका केल्या। आरडेक्स गो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। As all are aware that BJP जे 3 MP आसा, नेमली बाब विनय तेंडुलकर, श्रीपाद नाईक आणि आमचो साउथ गोवा MP बाब नरेंद्र सावयकर। आयकूंक येता की त्यांनी आज सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन उपोषणाक बसल्या म्हणते हंगर स्ट्रायकाक। And this sounds like a pretty good joke. That is to us, the Mahila Congress. We find it a very good joke. In the first time in the Indian history, in the Indian political history, I mean to say, we have seen that the ruling MPs are sitting on a hunger strike. And what does this mean? Are they trying to accept the failures of the BJP government? For us, it's clearly shows that आज तांचो सरकार फेल जाल्लो आसा जावं ते सेंटरात आनी गोंयांत आनी टू एक्सेप्ट दॅट डिफीट दे आर सिटींग ऑन द हंगर स्ट्रायक टुडे एट आझाद मैदान। एक म्हणणें आसा कोंकणी की नाचूंक येना आंगण वांकडें आनी तें साधना जालां म्हणून तांकां नाचूंक येना तेंचें आंगण वांकडें जाल्लें आसा आनी थंय बसपाक तांची पाडी आयिल्ली आसा। और यू कॅन ऑल ओवर द नेशन had set for a hunger strike, and we had a very valid reason to say atrocities जे दलितांचेर जाल्ले 8-9 दलित आमचे भाव भयण्यो तांकां ब्रुच्युअली किल्ड केल्ले ह्या कारणा खातीर पीस आनी हार्मोनी आसची म्हणून आमी ती धरना धरिल्ली आनी ती सक्सेसफूल जाल्ली। आयज म्हाका दिसता हे खंय तरी कॉपी कॅट अशें बसपाक जाय म्हणून बसल्या, पूण एज आय सेड these are the dirty gimmicks of the BJP. And what reason they are giving? ये MP जे आसा तिगाय बाब श्रीपाद बाब विनय तेंडुलकर जावं तो सावयकर आनी श्रीपाद बाबूचे आता इलेक्शन येवपाचें आसा 2019 MP इलेक्शन। म्हाका दिसता बिकॉज दे हॅव नॉट डन एनीथिंग, तांचो रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मन्स फेलियर आसा म्हणून ते आयज समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग म्हणून ते बशिल्ले आसा। And my question to these MPs who are sitting here on the Azad Maidan, what you all have done for Goenkars? How many questions have you all raised in the parliament on the behalf of Goenkars? आमकां मातशें तो रिपोर्ट कार्ड दियात तुमचो परफॉर्मन्स कितें केल्लें आसा तें।